नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक येवकार। सध्याच्या घडीची एक महत्वाची अपडेट आम्ही तुमच्या खातीर हाडिल्ली आसा। गोंयांत सध्या चोरयो, दरोडे, खून सारकेले गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाढ जाल्ली आसा। अशें आसतना आता खुद्द सांखळी मतदारसंघातल्या भाजपा कार्यालयात चोरी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले आसा। ही धक्कादायक बातमी जी आसा ती मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातली आसा। ह्या विशींची सविस्तर माहिती जाणून घेवपा खातीर आमच्या वांगडा जोडिल्ले आसा आमचे न्यूज एडिटर विश्वनाथ नेने सर। दिप्ती, जशें तूं सांगलें की गोंयांत आमी जर पळयत जाल्यार चोरयो जावं खून किंवा आनी गुन्यांवकारी घडणुको ह्यो दिसपट्ट्यो आतां जाल्ल्यो आसात। दिसाक अश्यो कितल्योश्योच घडणुको घडटात। आमी ताचें रिपोर्टिंग करता, आमचे रिपोर्टर ह्यो वेगवेगळ्या वाठारांनी ज्यो घडणुको घडटात ते आमचे पर्यंत पावयतात, त्यो आमी लोकां पर्यंत पावयतात। पण आतां एक म्हत्वाची अशी अपडेट जशें तूं म्हटलें ती म्हणजे एक चोरी जाल्या आनी ही चोरी जी आसा ती आनी खंय घराचेर न्ही किंवा आनी कोणाच्या ऑफिसाचेर न्ही, जाल्यार खुद्द भाजपाचें जें कार्यालय आसा आनी तें बी सांखळेचें, म्हणजे ज्या मतदारसंघांतल्यान स्वता मुख्यमंत्री येता, स्वता मुख्यमंत्री थंय रिप्रेजेंट करता, मुख्यमंत्र्या कडेन होम मिनिस्ट्री आसा, अशा सांखळेच्या भाजप कार्यालयान ही चोरी जी आसा ती जाल्ली आसा। आमी जर पळयत जाल्यार आयज बुधवार आसा। काल आमकां ही जी गजाल आसा ती कळिल्ली, मात कन्फर्म जायनाशिल्ली, ऑथेंटीक सोर्सां कडल्यान किंवा अधिकृत अशी म्हायती मेळनाशिल्ली। आमी ही बातमी ट्रॅक करतले कारण भाजपाच्या कार्यालयान चोरी जावप ही खूब एक धक्कादायक अशी गजाल आसा। घरांनी चोरी जाता, दुकानांनी चोरी जाता, आनी खंयचे प्रिमायसीस फोडटा, पूण खुद्द आतां चोर जे आसा ते भाजपा सारको जो एक म्हत्वाचो देशांतलो पक्ष, जगांतलो एक म्हत्वाचो पक्ष असो ते आतां चोरांक ताजोय भंय उरिल्लो ना काय कितें असो प्रश्न पडटा। जशें तुका हांवें सांगलें की कालच्यान आमी ही बातमी सगळी ट्रॅक करताले, आयज ती कन्फर्म जाली आमच्या रिपोर्टरां कडल्यान। ग्रावंड रिपोर्टर आमचे जे आहा तांणी हें कन्फर्म केलें की हय, की ही घडणूक जी आसा चोरयेची घडल्या आनी मेळिल्ले म्हायती प्रमाण शेनवारा राती ही घडणूक घडल्या। शेनवारा राती कडेन फुडलें दार जें आसा तें भारतीय जनता पक्षाचे सांखळेचें जें कार्यालय आसा, सांखळे बस स्टँडा कडेन वतना जो पुतळो आसा शिवाजी महाराजांचो, थंयच हें कार्यालय आसा बिचोले वयतना आमच्या दाव्या सायडीक। आनी हें खूब जुनें कार्यालय, खूब पयलीं सावन हें भाजपाचें कार्यालय थंय आसा। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत जाल्या उपरांत सुद्दां तांणी हेंच कार्यालय जें आसा तें भारतीय जनता पक्षाचें कार्यालय म्हणून तेचो कारभार जो आसा तो सुरू दवरला आनी हांगाच्यानूच सगळें पक्षाचें काम सांखळेचें जें आसा तें चलता। तर ह्या कार्यालयाचो फुडलें दार जें आसा तें दार फोडून चोरांनी भितर प्रवेश केलो अशी म्हायती मेळटा आनी जवळ जवळ 2 मोबायल फोन्स जे आसात ते तांच्यांनी फारायले आनी कांय रोकड फारायला ही म्हायती मेळटा। बट ताचेर चड अधिकृत आजून म्हायती मेळना। कालच्यान आमी बातमी जेन्ना ट्रॅक करता इतली ताचेर गुप्तताय बाळगून ही सगळ्या प्रकरणाची चवकशी चल्ल्या। जी म्हायती मेळिल्ली त्या प्रमाण हे सगळे चोरयेचे घडणूक जाल्या उपरांत पुलीस कागाळ जी आसा ती जाल्ली आसा आनी आतां सद्याच्या घडीची अपडेट म्हणजे ह्या प्रकरणात पुलिसांनी 2 जाणांक ताब्यात घेतल्यात आनी तांची चवकशी चालू आसा। बिचोली पुलीस ही चवकशी करतात। आमी कालच्यान सातत्यान बिचोलीचे नवे PI जे आसात तांकां संपर्क करीत आशिल्ले, पूण तांच्यांनी कांयच रिस्पॉन्स दिवंक नाशिल्लो आनी कांयच म्हायती सुद्दां आमकां दिवंक नाशिल्ली। बट आयज निमणे कडेन आमचे रिपोर्टर जे आसा जावं सांखळेचे किंवा बिचोलेचे, ह्या रिपोर्टरांनी आमच्या कन्फर्म केलां आनी सद्याच्या घडीक 2 दुबावीत जे आसा तांकां ताब्यात घेतल्यात। अजून पर्यंत अटक जाल्ल्याची बातमी आयिल्ली ना, तांकां ताब्यात घेतल्यात आनी तांच्या कडल्यान ही चवकशी सगळी सुरू आसा। बट म्हत्वाची गजाल हांवें जशी तुका म्हटलें दिप्ती की खुद्द भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयात आनी तें बी सांखळे जंय मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व करता, होम मिनिस्टर आसा, थंय ही चोरी जाल्ल्या कारणान ताका चड महत्व प्राप्त जालां किंवा चड आतां तो चर्चेचो विशय जाल्लो आसा। सगळ्यान पयलीं आमी गोमंतक टीव्हीन ही बातमी लोकां मुखार ब्रेक केल्ली आसा, लोकां मुळे हो फॅक्ट हाडिल्लो आसा। ही बातमी अशीच आमी ट्रॅक करतले, कोण आतां हे जे ताब्यात घेतल्या तांकां अरेस्ट जाता काय कितें किंवा कशे पद्दतीन पुलीस जे आसा तो सगळ्या प्रकरणाचो तपास करतात हे आमी लक्ष दवरून रावतले आनी लोकां पर्यंत सुद्दां आमी ही अपडेट जी आसा ती वेळोवेळ दितले। दिप्ती, शेनवारा जाल्ली ही चोरी जी आसा ती घडणुकेचो ट्रॅक आमी गोमंतक टीव्ही दवरत आसात। ह्या विशींची अशाच ब्रेकिंग खबऱ्यां खातीर तुमी गोमंतक टीव्ही पळयत रावात।